मुख्यमंत्री पर्रीकारान शेनवारा काणकोणा भोवडी केली। 8 जाग्यार मिटिंगो घेतल्यो। बीजेपीचे ऑफिसूय सुरू केले। काणकोण आणि तेवढेच पेडणे हे दोन तालुके निग्लेक्टेड आसले पळय। बीजेपीचे सरकार आयले 2000 पहिल्या खेपा ह्या दोनूय तालुक्यांक रेकॉग्निशन घेवंक जाय आणि ह्या रेकॉग्निशनचो एक भाग म्हणून पहिले खेपा सरकार आशिल्ल्यान आमी गालजीबाग तळपण हो ब्रिज बांदपाक फावंडेशन दवरलेले आणि फावंडेशन ज्या दिसा दवरलेले ताच्या 8 दीस काय 10 दीस पयलीं सरकार त्या जमिरान कॅन्सल केलं। पण विषय आम्ही सोडलो ना, विषय तकलेन दवरून आता येणाऱ्या जून महिन्यात किंवा जुलै महिन्यात हो प्रोजेक्ट हांगा तो पूर्ण जातलो। फुल स्पीडीन चालू आसा। म्हणजे ताजो ऑफिशियल टायम आसा तो ऑक्टोबर, पण ताणें प्रॉमिस केला म्हाका जून जुलैन करता, कारण ऑगस्टान जर प्रधानमंत्री मांडवी पुलाचें उद्घाटन करपाक आयले जाल्यार तांच्या हस्ते जमता जाल्यार तळपण गालजीबाग ह्या सेक्टराचें फुडल्या 2-3 महिन्यांत खंय मुख्यमंत्री सगळ्या मतदारसंघांनी भोंवतलो। हांव एकाच मतदारसंघाचो भोंवला तो सांखळे, आनी हो दुसरो कार्यक्रम, दक्षिण गोंयचो पयलो कार्यक्रम। त्यामुळे कार्यक्रमाच्या निमतान अनेक जाग्यार गेलो, पण पक्षाचो दिसभर कार्यक्रम म्हणून हो दुसरो। पण हो जरी दुसरो आसलो तरी येणाऱ्या 2-3 महिन्यात 35 ते 40 मतदारसंघ पिंजून काडप अशें हांवें ठरयिल्लें आसा। आमकां दिसता की गोंयचें अर्थकारण आनी गोंयचें सगळी ताकद ही गांवांनी वचूंक जाय। हाचेर आमी सरकार भर दिता। ताचे 2 फायदे आसा। गांवांत मनीस आपल्या घरा रावन गेलो खर्च पयलीं कमी आसता। शहरांत गेलो भाड्या वचून उरवात। आणि दुसरो जो फायदो आहा तो म्हणजे गांवाचें अर्थकारण सुदारपाक लागता। तो कितें ना कितें उद्योग जे करता तातूंत आनी इल्ले उद्योग तयार जाता। प्रत्येक घरात कितें ना कितें गोश्ट आसा। हांव एक उद्योग ह्या भागांतलो, तुमी विचार करीत आहा। मुख्यमंत्र्यांचे भोवडे निमतान काणकोणा मोठी रॅली जाली। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळयकार।